आणि या सगळ्यांक खबर आसतलें आमकां मागीर वायस चान्सेलरान भितर आपयलो तशेंच रजिस्टरूय आशिल्लें आनी तेणी आमकां सांगिल्लें की सरळ उतरान की whatever decision will be taken it will be taken in the students favor आणि प्रिन्सिपलाक दोन्ही कॉलेजीच्या प्रिन्सिपलाक कन्सिडरेशनाक घेवन आमी डिसिजन घेतलें म्हणून आनी तेणी आमकां 3 ते 4 दिसाचो टायम मागिल्लो. सो त्याच खातीर आयज आमकां सर्क्युलर आयला. सो NSUI गोवान डिमांड घातिल्ले एक म्हणटा तो जे भुरग्यांक बॅक पडल्या आनी दे वर नॉट अवेअर अबाउट इट तांकां तुमी प्रमोशन दिवचें म्हणून. सेकंडली प्रोविजनल एडमिशना खातीर तांकां ग्रांट करचें म्हणून. आनी थर्ड थिंग जे कोणा भुरग्यांची फीज घेतल्या तांकां तुमी ते रिलॅक्सेशन परत तांकां रिफंड करचें म्हणून. सो आमी जे कितें डिमांड्स घातिल्ले युनिवर्सिटीन सगळेच डिसिजन आमच्या स्टुडंट्साच्या फेवरान दिल्या. सो जे भुरग्यांक सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4 जे कोणा भुरग्यांक बॅक आशिल्ले T5 बॅकलॉग आसा तांकां ते प्रमोट करतले थर्ड इयराक. आनी तशेंच तेमी आनी एक पॉयंट मेन्शन केला की नो फीज शॅल बी कलेक्टेड फ्रॉम सच प्रोविजनली एडमिटेड स्टुडंट्स. ओके, सो तांकां तेमी एडमिशनूय ग्रांट केला प्रोविजनल आनी तांचे फीज जे तेमी कलेक्ट केल्ले इधर ते तांकां रिफंड करतले आनी जे भुरग्यांचे फीज कलेक्ट करून ते करचे ना. आनी आयज आमी BJYमाचो एक प्रेस बायट पळयला की तेमी भायर येवन सगळ्या मिडियाक ब्रीफ केला की सांगला की तांच्या खातीर हो इशू सॉल्व जाला म्हणून. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें NSUI गोवा जेन्ना हो इशू एग्रेसिवली घेतलो आनी आमी प्रोटेस्ट केलो आनी लॉ स्टुडंट्सांनी तांचो डिमांड गोवा युनिवर्सिटी मुखार घातलो तेन्ना ह्या भुरग्यांक तेणी सिरियसली घेतलो. म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय BJYमाक, जेन्ना हे भुरगे तुमचे कडेन आयले आनी तुमकां इशूज एक्सप्लेन केलो तुमकां 2 वीक लागले ह्या इशूआ बद्दल तुमकां प्रॉपर आन्सर कितें सोदपाक. भुरगे CMA कडेन गेले, CMAक जो आमचो एज्युकेशन मिनिस्टरूय आसा ताका 2 वीक लागले एक बारीकसो डिसिजन घेवपाक. आनी आयज जेन्ना NSUI प्रोटेस्ट करून जेन्ना डिसिजन आमच्या फेवरान आयला तुमी आयज भायर सरल्या क्रेडीट घेवपाक. जेन्ना हेच भुरगे 2 विका उपरांत तुमचे कडेन आयले अपडेट घेवपाक तुमी तांकां सांगले की कांय जावचें ना म्हणून. ताच्या खातीर तुमी NSUI गोवाक अप्रोच केलो. दॅट इज where we took this issue very aggressively आनी आमी घेराव घातलो आनी तेन्ना आमकां वायस चान्सेलरान आनी रजिस्ट्रारान सिरियसली घेतलो कित्याक फाटल्या 6 म्हयन्या सावन ह्या भुरग्यांक हांग सावन थंय सावन हांगा तांकां पावण्यो मारपाक लायता. सो वी हॅव सीन दॅट जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो वी विल सी दॅट जस्टीस मेळपाकूच जाय भुरग्यांक. And whatever the decision will be taken, the decision should be taken in the students' favor. आणि तेच जालें आनी I want to thank the Goa University की तेमी भुरग्यांचे आयकले आनी तेमी भुरग्यांच्या फेवरानूच डिसिजन घेतलो. Also I want to thank the principals of both the college की तेमी भुरग्यांक सपोर्ट केलो आनी तो जो इशू आसा तेमी एक सिंपल वेयान तांकां सोल्युशन जो कितें आसा तो तांकां दिलो म्हणून. सो हांव BJYमाक सांगूंक सोदतां सगळे कडेन तोंड घालप बरी संवय न्हू. So you have to see that, you have to accept the reality. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी गोंयच्या सगळ्या लॉ स्टुडंट्सांकूय खबर आसा हो इशू जो आसा तो कोणा खातीर सॉल्व जाला म्हणून. सो हांव मागता आमच्या GUSCच्या नॉर्थ गोवा कन्व्हेनर सो म्हजें नांव अब्दुल सय्यद आनी हांव गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो नॉर्थ गोवा कन्व्हेनर. आमच्यांनी जे हा 30th एप्रिलान हो इशू आमचे कडेन जे लॉ स्टुडंट येयल्ले आमच्यांनी हे इशू घेवन आमी रजिस्ट्रा कडेन गेल्ले आनी रजिस्ट्राराक आमच्यांनी मेमोरेंडम दिला. सो आफ्टर दॅट कंटिन्युअसली आमच्यांनी हे इशूचे फॉलोअप घेतिल्ले पूण कांयच रिस्पॉन्स नाशिल्ले. सो तेजे खातीर जे विथ NSUI आमकां हे प्रोटेस्ट करचे पडले युनिवर्सिटी कडेन. सो आफ्टर ऑल ऑफ दॅट रजिस्ट्रार आनी VCन जे आमकां त्या मिटिंगात सांगिल्लें की कितेंय आसूं द डिसिजन वील बी इन द फेवर ऑफ द स्टुडंट कम्युनिटी. सो आयज हेजें कितें येयलां इट्स अ क्लियर विक्टरी ऑफ द स्टुडंट कम्युनिटी. सो हांव धन्यवाद करता रजिस्ट्राराचो VCचो
आणि द प्रिन्सिपल ऑफ कार्य कॉलेज आणि VM सावरकर कॉलेज की तेमच्यांनी जे हा ते डिसिजन आमचे फेवरान दिला म्हणून. I'm Steven Fernandez, chairperson, Kari College of Law. Today is a significant victory for the law students across Goa. कितें म्हणजे की हे इशू असले ते खूप सिरियस असले की आमचे कॉलेजीन खूप जाणांनी अप्रोच जाल्ले की आमकां रिलीफ जाय म्हण. दे वॉन्टेड अ रिलीफ दॅट दे कुड नॉट प्रोग्रेस टू द थर्ड इयर्स, subsequent years. So this was a issue which was a concern, and regarding this issue to discuss, I had approached NSUI, and readily Kumar said that we'll take up this issue and we'll discuss this. So it's a significant victory because on 30th April the council had approached the university, and subsequently we had carried out the university to discuss this matter. The matter was taken into concern and seriousness once the GERA was done, and it's a victory because subsequently on 29 June also NSUI had made a representation to the Vice Chancellor, and because of this AFJ Badal Zalla, it is just a victory because of NSUI's support. So I would like to thank the Goa University for providing this relief. Subsequently, I would like to thank the principals of both the colleges, Kari College of Law and VM Salgaonkar College of Law, registrar, and specifically the NSUI representatives for providing the majority support. This concern of the backlogs was a matter of seriousness. कितें आसा की आमचे जे लॉ कॉलेजीचे ऑर्डिनन्स आसा OC 81 आणि OC 82 तितून एक असले की CBCS सिस्टमान प्रोग्रेस जावपा एक सिस्टम दवरला की तुका बॅकलॉग आसा तुका वचपा मेळना म्हण. सो हे आसा पळय एक ऑरस वयता भुरग्याचेर. Entire year is gone because of this small thing. So the relief for ordinance, this was not discussed initially to the students. A talk was not organized for the students, so they were not aware of this ordinance. So this relief is a sort of a victory for the students, and the students' voices were heard. So once again, I would like to thank the NSUI, Kumar, and entire delegation of NSUI for providing the majority support always when it comes to student matters, student voices. Voices were heard. Our council is there in the Goa University to provide support to the students. So, thanking once again. I'm Jay Sheikh, North Goa NSUI General Secretary, and also ex-student of VM Salgaonkar College of Law. So today I'll be speaking on behalf of the students of VM Salgaonkar College of Law. Just look at the harassment these students has to go through for the past few weeks. Like they were not even sure that they would make to the next academic year. The parents were upset, and they ran from pillar to post. They did everything they could. They even went to the Chief Minister, they approached the. They kept them hanging for 2 weeks, and lastly, what answer they get? They say no, you should have studied. When the entire ruling establishment abandoned our youth, it was NSUI who came forward, and students would not have been granted relief. So thank you, Kumar, and thank you, team. Okay.